आम्ही सध्या कुमारवाड्या आमदार प्रेमी शेटे यांच्या घराकडे असा. नमस्कार सर. तुम्ही आता इतके बिझी असता तुमच्या राजकारणात, तरी तुम्ही टाईम कसं किती काढतात? सगळ्या कामाक टायम दिवचोच पडटालो. कशा हे काम जे रंगाचें काम असता न्हू तें म्हत्वपूर्ण काम असता म्हणून म्हाका थोडोसो वेळ राजकारणांतून काडून म्हाका ह्या कामा खातीर दिवचोच पडटा. आनी हे दर वर्साचें काम आमचें. सो जो इम्पॉर्टंट टायम आहा, इम्पॉर्टंट दीस जशे लागीं येता तशें हांव एडजस्ट करता. आणि किती वर्सां जाली तुमी पारंपारीक तुमचे किती वर्सां जाली गणपती करता? आमचें आतां हें थर्ड जनरेशन, म्हणजे आमचो आजो मागीर बाबा आनी आमचें तिसरें जनरेशन. जे पारंपारीक जे मुर्ती करपाचें जें काम आसा तें थर्ड जनरेशन आमचें करता. आनी भुरगे आमचे सगळे शिकलेले आहा, तांकां शिकयले आमी. सध्या गणपती POPचे जास्त आहे असे म्हणजे डिमांड वाढत असं फिनिशिंग त्यांच्याबद्दल किती सांगू तुम्ही? POPचे गणपती हांगा येता न्हू, ते लोक आतां कितें आहा, POPक एक्चुली अलावड ना. POP गणपती हांगासर विकपाकूय अलावड ना, करपाकूय अलावड ना. आनी थंय आसतना काही बिजनसमॅन जे आहा गोंयचे गोंयांत भायल्यो मुर्त्यो घेवन येता आनी हांगासर सांगता त्यो शाडू मातयेच्यो म्हणून, आनी लोकांक फसयता. पूण त्यो प्युअर POP आसता. POPचे आंग आसता न्हू तें धवें आसता, ताका तांबडे दिसूंक जाय मातये सारकें म्हणून तितून रेड ऑक्सायड म्हणून ती मिक्स करता आनी ते तयार करता आनी ते फसयता. आनी अशा तरेन लोकांची फसवणूक जाता. POPचे मुर्त्यो हांगासर ज्यो विकपाक येता न्हू त्यो कंप्लीट लोक हे कलाकार नासता, हे फक्त बिजनसमॅन. भायल्यो मुर्त्यो हाडून भायल्यो मुर्त्यो हाडून त्यो विकतात. तांकां ह्या कलेची कांयच तांकां म्हायती नासता. आतां गोंयांचो संबंद गोंयभर आमी घर घरांत गणपती पुजता आनी गोमंतकीय जशी गणेश पुजा जाता तशी खंयच्याच राज्यान जायना. आनी आमचे सगळे जे गोमंतकीय आहा तांकां एक संदेश आहा की जी चतुर्थीक आमी गणेश चतुर्थीक जी आमी गणपतीची पुजा करता, मुर्तीची जी पुजा करता, ही पुजा फक्त मातयेच्या गणपतीची जावंक जाय. आतां आमी दुसऱ्या वस्तू पासून जर तयार केलेल्या मुर्ती जर पुजल्यो जाल्यार ती शास्त्रशुद्ध अशी पुजा जायना अशें म्हाका म्हणपाचें आहा. म्हणून सगळ्या गोमंतकीयांक एक विनंती आसा की जी मुर्ती आमी सरस्वती हेका गणपती पुजेक लायता चतुर्थीक ती फक्त मातयेचीच आसपाक जाय.